सुरवातेक आमी गीत घेवया अंक I-28 सगळे तुज्या ओकमान. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बोशिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे ओकोद दिता आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उतर आयकतोय आत्म्या मोच्या काळजांत देवाचे उपकार बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सवय आसूं. प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. आयज जावन आसा प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचें गोळ तुमी वेपाराचें गोळ करूं नाका. हीं जेजूचीं उतरां आमकां सांगता आमच्या देवा बापाचें गोर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर. तें पवित्र आनी नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय. असलें निर्मळ जिवीत जियोंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. हे कायदे पाळूंक आमकां बापाचे जाणवाय आनी शक्ती जाय. ह्या प्राचीत काळांत आसतना आमच्या पातकां खातीर प्राचीत करतना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जाणवाय आनी शक्ती मागुया. आणि खिरीत कृपा आमकां जोण एकल्याक मागता आसतना जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या तो वेळार खालदी खायन तेच देवाचे बक्षणे आमी मागुया. आणि सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोदोथांक आनी बोगथांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको क्रिस्ताका कूदको क्रिस्ताका कूदको सोम्याका कूदको सोम्याका कूदको. प्रार्थूया. सर पदवेदा सर्वेस्परा बो पवित्र देवा न्हयच फातराच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्साच्या पातकांनी तुजें जिवें मंदीर आमी बसतायत हांव आनी तुजी गरीब भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या बळान आमकां निगूत नितळ निर्मळ करून
तुजे मोहिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सवें आमी जावंक निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळेंच उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सोरेस्पराचो तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिडारांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवंक नाकात वो मोलबार वो सोकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वीन पडल्या उदकांनी आसा ते सगळ्याच वस्तूच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी ताजे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बुजूं नाकात. कित्याक हांव सोरेस्पोर प्रिमाशयेचो देव आनी म्हजो वेस कोत्तोल्यांक संबंदी बापाच्या गुन्यांवांक फावो ती भुरग्यांक नातवांक आनी पोंटुल्यांक खास लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तेल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटोल्यांक माप नासलोली काकूट दाखयता. सोरेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव साप सुबें घेता त्या मनशाक सोरेस्पोर देव खास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सोरेस्पोरा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दीस तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुताधुवांनी तुमच्या चाकरांनी वो चाकोरण्यांनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलोल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सोरेस्पोरान रोसला सोर्ग आनी संवसार आनी दर्यांत आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सोरेस्पोरान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सोरेस्पोरा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांबावूंक तुमी भोगचें. तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. प्रद्वार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गोवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताज्या चाकराची वो चाकोरणेची वो ताज्या बैलाची वो ताज्या गाडवाची वो खंयच्याय ताजे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर हें. आयकलेल्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सोरेस्पोराचे समोर सोर बरी जिविताची गोठाय. सोरेस्पोराचे नेम सदांच खरे नेणट्यांची जानवाय. तुमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. सोरेस्पोराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पोराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ दोळ्याचो उजवाड. तुमचो जबाब. सोम्या तुमची उतरां सासनाच्या जिविताची. सोरेस्पोराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोकपाची. सोरेस्पोराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. तुमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची. भांगारा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक ताजी आस. मोलवा परस पळीतल्या मोलवावून अदीक ते गोडवे. तुमचो जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासनाच्या जिविताची.
भागयोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टाव तो कुर्सार खिलायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक कांटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां. जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जे कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाय परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशांचे बोला परस अदीक बलिश्ट. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतान तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस por तुमचे सवय आसो. जोवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मरिंदांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बोकडां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दूड ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हळें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उडगास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हळें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां प्रतिपाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दिता. जुदेवांनी ताका म्हळें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उडगास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकांचेर ताणें विस्वास दवरलो. पास्काचे परबेक तो जेरुसलेमांत आसतना ताणें केल्ल्यो खुणां पळोवन पुष्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास ताचेर दवरलो ना, कित्याक तो सगल्या मनशांक वळखतालो आनी मनशा भशेन कोणाचेच साक्षेची ताका गरज नासली. मनशाच्या मनांत कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, दर एक कार्य जें आमी करता ताका एक वेगवेगळो जागो आसा. तुया आमी फुटबॉल तर खेळूंक सोदता जाल्यार फुटबॉलाचें आमकां एक मैदान आसा, प्लेग्रावंड. आमी जर पिडेंत पडल्या जाल्यार आमी दोतोराशी वेता. दोतोराची आमकां दोतोर क्लिनीक आसा. वो चडूच अदीक गंभीर पिडेंत आमी म्हळ्यार आमी हॉस्पिटलांत आमी वेता. आमच्या घरांतूच आमी पळोवया, कोणूय जरी आमच्या घरांत सोयरो आयलो जाल्यार ह्या मनशाक आमी कुजनांत वचोन बसयना, पूण ताका आमी
सालांत बसयता तुवें सांगाती बसता आमचें जें गोडशें रांदप जें करता तें सालांत आमी करिना पूण त्या खातीर आमकां कुजेर हो जागो आसा तेच भाशेन आमी मागण्याक एकवटाव तेन्ना हो मागणी करूंक आमी येता तेन्ना इगोर्जेंत आमी एकठांय जाता पण बाबा हे आमचें आयज जेजू आमकां एके भाशेन हें सोत ओळखूंक आपयता आनी तेच खातीर तो म्हणटा म्हजें घर मागण्याचें घर तें घर पवित्रतायेन सांबाळूंक आमकां आपयता पण बाबा आमच्या जिवितान कितें आमकां गरजेचें काय हें घर पवित्रतायेन सांबाळूंक तेच बरोबर जसो भगन पावलो आमकां उडगास करता आमी जण एकलो देवाचें मंदीर कित्याक देव तातूंत ठिकाण करून आसा आनी हे खातीर आमचें हें देव मंदीर म्हणजे आमकां जण एकल्याक आमी पवित्रतायेन सांबाळूंक आमकां हें आव्हान आसा म्हूण आमकां उडगास करता पण बाबा आयच्या वाचपांनी आमी दसुरया आयचें पयलें वाचप जें आमी आयकलां सुटकेच्या पुस्तकांतलें तातूंत ह्या 10 माना देवान जे मोजेसा वरवीं 10 मानामेन हे पोरजेक फावो केल्ले ताचो आमकां उडगास करता आनी हांचे वरवीं ह्या पोरजेक देवाच्या बरेपणान चलूंक देव दाखयता ती वाट ताणें आपणावन जिवंक भाशेन ही करपा जिवंक आपयता आयच्या दुसऱ्या वाचपान भगन पावलू देवीक जाणवायची खबर आमकां करता आनी देवीक जाणवाय आनी देवाची पदवी भोव वर्ती म्हूण आमकां उडगास करता ही देवाची जाणवाय मनशाचे जाणवाय कडेन सोर कोत जरी मनशाचे जाणवाय प्रमाणे देवाची जाणवाय जरी पिशेपण दिसलें मनशाचे जाणवाय मुखार ही देवाची जाणवाय सादी कशी दिसता तरी म्हणटा ही जाणवाय भोव वर्ती कित्याक देवा वरवीं जेजू वरवीं ही देवीक जाणवाय ही पदवी आमकां एके भाशेन दाखोवड जाल्या आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू हे लागीं एके भाशेन ह्यो उजत करता ते आमी आयकलां पवित्र पुस्तकान पयलेंच आमी पळयता जेजू एके भाशेन रागार जालो आनी कित्याक पळयता कित्याक हें देव मंदीर जें पवित्रतायेचो जागो आसलो तो तांणी वेपाराचो धंद्याचो जागो केल्लो तुवें एके भाशेन हे वेपार धंदो करताले तुवें पयशे मेळयताले गरिबांक एके भाशेन नाडटाले आनी भाशेन जाय रितो चलताले ह्या खातीर जेजू हे सगळे तांचे पयशे आपटिता तांचे मान तो उमटून उडयता आनी एके भाशेन तांकां ह्या देव मंदिरांतले धांवडायता ह्या वेळार जेजू म्हणटा म्हजें घर हें मागण्याचें घर म्हजें घर वेपाराच्या धंद्याचें घर तुमी करचें न्हय पण बाबा आमी के भाशेन ह्या देव मंदिरांत रावतना पयलीं सदैर आमी मनान धरुया हें देव मंदीर आमकां हो एक पवित्र जागो जंय आमी सगळे एकठांय येता ह्या मागण्याच्या मनान आमी एकठांय जाता आनीक आमी जण एकलो एक भाशेन ह्या मागण्याचें वातावरण सांबाळूंक ह्या संस्कारांत आमी वांटो घेता परम संस्कार हें जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड मागणें जे आमकां एके भाशेन ह्या देव मंदिरांत ह्या पवित्र जाग्यार ह्या देवाच्या संबंदान वाडोवंक आमकां आदार करता ह्या संस्कारान देव आपलें उलोवप आमकां करता आपले उतर आमकां दिता आपल्यो आज्ञा आमकां दाखयता आपले वाट आमकां दिवन जिवितान आमकां मार्गदर्शन दिता ह्या उतरांतल्यान हें मार्गदर्शन जिवितान घेवन देवाचें बरेपण आमी जळूंक जाय ही पवित्रताय आमच्या जिवितान अदीक वाडून घेवचे खातीर आपले मांस रगत तो आमकां फावो करता आनी ह्या हातूंतल्यान आमच्या जिवितान ही करपा आपणावंक आमकां आपयता पण बाबा ह्या देवाचें बरेपण आमच्या जिवितान घेवन दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितान आमी आमच्या इतल्यान ही पवित्रताय सांबाळूंक वावची गरज कशें आमी करतले काय बाबा आमी जेन्ना आमच्या चालत्या जिवितान आमचें जें उलोवप करता आमचें उलोवप जर दुसऱ्यांक बरें हाडपाचें आसा आमच्या तोंडांतल्यान जीं वायट उतरां भायर सोदतात ती एके भाशेन आमचें हें मंदीर बसतायता आमी बरीं उतरां उलोवन दुसऱ्यांक बरेपण हाडून आमच्या तोंडांतल्यान देवाचे कृपेचें बरेपण दुसऱ्यांक वांटची गरज दुसरे स्वादेर आमच्या दिसा दिसपट्ट्यो जिविताच्यो कोरण्यो देवाक मानता तसल्यो जावंक जाय
जे आमी करता ते देवाचे ते मोहिमे खातीर आमी करूंक आमी आमची पावलां आमी फुडें मारूंक जाय. आनी जेन्ना हें आमी करता तेन्ना हें आमचें मंदीर आमी पवित्र सांबाळूंक आमी वावुरता. तोरेंच देणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक आमकां कितें करपा आनी बोल लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी कास्ताळ्यान उच्चारुया. सोत मानता देवाक जेजू क्रिस्ता तोचे एकल्याच पुताक आमच्या सुबया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबे सांबाळलो वार मारितान सांबाळलो आनी कोसुसले Sarcelo, Tomelo, Takani Kipilo, Tomele Modedio, Tisra de Sac, Mariantlo, Chivansalo, Sarkat Sarlo, Sarpodvida, Deva Pacha, Usak Pasla, Tritan Chiba, Melanchi, Monsivico, Etolo, Satmantam, Povidratmek, Katolik Pobisabik, Boktan Sektar, Patkachin Boksani, Kulichin Shilpol, Sasna Chinshibit, Amen. आनी स्वार्थान वेळार आमचे जोण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी जेजूची देख घेवंक बापाच्या घरांत म्हळ्यार इगोजेन आनी आपआपल्या फिरगोजेन पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडारांनी आपलो वावर करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचे निश्चित मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्या जिवितान आपल्या नेहा आनी वावरांत आपले कुडीच्या निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कितलेच आमचे भाव भयणांक हे कोवीड व्हायरसाक लागून भियेवलेलीं आसात. ह्या भिरांतेन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात असल्या मनशांक मनाच्या भावा भयणांचो जेजूचेर भावार्थ वाडूंक आनी ताचेरूच पातयेवंक जिवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोधार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची जोण एकल्याची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार आमी गीत घेवया. आंग C2 आमचे पोले वदान. आमची पोळे वरदाना निष्कडूक साकारो. दयाळ बापा मोय मोगान तांचे वरवीं आमकां पोस. दयाळ बापा मोय मोगान
म्हज्या भयणी भावांनी आमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा बो पवित्र देवा, न्हय स्वात्राच्या मंदिरांनी पूण आमच्याच काळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मोग खरो मान दिवंक फावो. पुंजींचा दिसाच्या पातकांतली तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आमी जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्याच काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजें जिवें पवित्र मंदीर कोर आनी सगलें आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भोक्ती जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आमच्या जोड एकल्याच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी कोरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जोडटालें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशीन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटवलेली आपलीच कूड तुज्या मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखयलें. तुज्या देड्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार मोहल्या तुझ्या वैभवाक उत्सगी तुका जोयसो उत्सगी तुका जोयसो सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोयसो ताका जोयसो उत्सगी तुका जोयसो उत्सगी तुका जोयसो. बापा करस्न पवित्र तुंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जादूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta sogote porgo tuya. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù navianietolo. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù navianietolo. बाबा जेजूच्या बोलण्याचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उदगास कोत्ता आनी जिविताचो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत चेवदल्या मा सोबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन सुजे तुजे पोथी बागेन सुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासो बागन दांतन बागन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरवंडारान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकवल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बाबा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखदारां बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणें प्रद दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरोबरशें अंतरेकता तर आमकां तुजेदार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुज्या सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोची येताय आनी रासवत चोरिताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले सहस्राचे पाप खातेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले सहस्राचे पाप खातेले आमची काकूत कोर देवाचे शिले सहस्राचे पाप खातेले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली
कोमया वेल्यार आमी गीत घेवया अंक D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो. 지위다체 우도가우 비어교체 따내랴루 지위다소 우도하우 가후교체 무게랴루 지위다체 우도가우 비어교체 따내랴루 so no kau kêu che bu ke liaru am sot mo ta ne la tu ka pi hu ka she ta am sot mo bu ke la tu ka ka hu kau de ta sot mo ta ne la tu ka pi hu ka she ta am sot mo bu ke la tu ka ka hu ka de ta một chan mo cher ba ba te hulia ke nasta ka la china ta Monis mochi sochi ailia to weekend smoken zona Munchan mochi pavarte hulia kenasta kalachina ta Monis mochi sochi ailia to weekend smoken zona am sot mo ta ne la tu ka pi hu ka she ta am sot mo bu ke la tu ka ka hu ka de ta am sot mo ta ne la tu ka pi hu ka she ta sot mo bu ke la tu ka ka hu ka de ta or patulya ut ka poros mochero kot pihon korve urvozalya mana poros mozondo karuchi Patulya buka poros mochero kot pihon gorbe udvozalya mana poros mozo hundo karuchiche am sot mo ta ne la tu ka ka sot mo bu ke la tu ka ka hu ka de ta am sot mo ta ne la tu ka pi hu ka she ta am sot mo bu ke la tu ka ka hu ka de ta
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रोगतान दादोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणांत जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कोळ. आनी परी न्हूच ह्या फातरांच्या मंदिरांत पूण आमच्या आख्खे जिणेंत तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. गेल्ल्या आयतारांचे 21वेर रेराचे धर्मदान जाले 21,260 रुपया. ए कलेक्शन होली चाइल्डहुड ह्या वावरा खातीर वेता.
28 फेब्रुवारीची लायथराक कलेक्शन जालें 16,691 रुपया. आयज मिसाची मांडव खेळ्या सांत आंतनी समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक आगारवाडो समुदाय गुड समारिटेन फंडा खातीर डोनेशन दिवन आमकां आदार केला. एक बरो मागपी बाटीर तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. ह्या सुमारांत मिसाची मांडावळ ह्या पुरी 8वेर सोमारा दीस सांत रॉक समुदाय, 9वेर मंगळारा दीस सांत जुजे समुदाय, 10वेर बुधवारा दीस बाटीर पयलो समूह, 11वेर ब्रेस्तारा दीस बाटीर दुसरो समूह, 12वेर शुक्रारा दीस मदर टेरेसा समुदाय, 13वेर सोनवारा दीस आगारवाडो पयलो समूह, 14वेर आगारवाडो आयतारा दीस आगारवाडो दुसरो समूह. सोनवाराची बेस सांजे 5:30 वाजता. शुक्रारा दीस मीस सकाळीं आसचे ना. सांजे आदले 4:30 वाजता कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. येता त्या शुक्राराक कुर्साची वाट करपाक वयलो वाडो समुदाय, मिसाची मांडवळ करूंक मादा तेरेजा समुदाय. पिराचीत काळांत आमी आसा तेन्ना पवित्र सभा आमकां मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक आनी कुमसार जावंक उलो करता. दर दिसा मिसा उपरांत तुमी कुमसार जावं येता. आयताराचे मीस सगल्यांक उक्ती आसलेल्या कारणान आनी वडिलांच्या निर्णया उपरांत येता त्या आयताराक सावन ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमींग आमी बंद करता. ह्या लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार करतल्या बाब जोवेल, एस्ता, मानुएल, डॉमिनिक, आसिफा आनी फ्लाविना हांकां आमी दिन वाजता. फुडाराक आमकां गरज पडली जाल्यार आमी परत सुरवात करतल्या. आमचे फिरगोस पत्र आशिर्वाद हाचेर कोणाकूय तर एड घालूंक जाय, जावं बर्थडे, काजाराच्या दिसाचे, बोरनाच्या उडगासाचे वा आदी. तांणी ऑफिसांत येवन आपली एड 15 तारीख मेरेन हाडून दिवची. जिविताचो प्रकाश आयलेले आसात. कोणें जर व्हरूंक ना जाल्यार ते व्हरचे. दर एक समुदायाची मांडावळ करता सोनवारा सांजेची आनी आयतारा सकाळची. तांणी मीस सोंपल्या उपरांत कलेक्शन मेजून बुकार बरोवचें. बूक बूक सांकेस्त्रीन दवरलेलो आसा. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वीस फोर तुमची सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घरा वेताना आमी गीत घेवया. अंक F21 संवसारांत वचूंक जाय.